छत्रपती शिवाजी महाराज गोय हडप करपा खातीर न्हय तर गोंयांत जावपी धर्मांतर आनी देवळांची मोडतोड आडोवपाचो यत्न शिवाजी महाराजा कडल्यान जालो अशें सुभाष फळदेसायान सांगलें। परकी राजवट गोंयचेर अत्याचार करताली तशेंच देवळांची मोडतोड करताली आनी हे सगळें आडोवपाचें काम छत्रपती शिवाजी महाराजान केलें अशें सुभाष फळदेसायान स्पश्ट केलें। शिवाजी महाराजांनी हे त्रास जाता ते पळोवन ही धर्मांतरां रोखपा खातीर शिवाजी महाराजान गोंयांत भितर येवचें पडलें। संजीव सरदेसायाचे तांचो जी कुलदेवता आसा आमी सप्तकोटेश्वर म्हणटात त्या देवळाचेर आक्रमण जाता तेन्ना शिवाजी महाराज आयले आनी तांणी त्या देवाची स्थापना केली आनी पुर्तुगीजांक एक इशारो दिलो की हाचे फुडें तुमचे कडेन धर्मांतर किंवा देवळाची मोडतोड जावपाक जायना आनी त्या वेळा वयल्यान खूबशी आमकां सवलत मेळ्ळी। पुर्तुगीज भिले आयले। शिवाजी महाराज जर गोंयांत कॅप्चर करपा खातीर आयले एक मिसकॉन्सेप्शन जाल्लें आसा की शिवाजी महाराजांनी दुसरे धर्माचेर अत्याचार केले बिलकुल ना। ताणें पुर्तुगीजांक सांगलें आपल्याक जाय तर जाय एका दिसा भितर संपूर्ण गोंय आपूण काबीज करपाक शकता। कारण शिवाजी महाराज जेन्ना महाराष्ट्रांत भितर ब्रिटिशां विरुद्ध लढटाले, शिवाजी महाराज जेन्ना डचा विरुद्ध लढटाले, फ्रेंचा विरुद्ध लढटाले, मोगलां विरुद्ध लढटाले, निजामशाही विरुद्ध लढटाले, आदिलशाही विरुद्ध लढटाले, तेव्हा गोंय म्हणजे ते कांय नाशिल्लें तांकां। पूण तांणी गोंयाक भूगोलीक आपल्या सत्तेक भितर हाडपा खातीर प्रयत्न करता आसतना गोंयचेर जावपी जनतेचेर जावपी अत्याचाराच्या विरोधापण केलें आनी गोंयांत पुर्तुगीजांक स्पश्टपणान सांगलें की आपल्याक फुडलें पावल मारपाक परावृत्त करनाका, तुमी धर्मांतरां बंद करात, देवळां मोडपाचीं बंद करात। आनी तेन्ना खंय तरी आमकां खूब सुसेग गोंयकारांक मेळपाक लागलो। वा वेळार तेन्ना ती कीट पेटली, ती मागीर मशाल जायत गेली आनी आमच्या गोंयच्या झुजाऱ्यां कडेन एक ताकद आयली, एक बल आयलें आनी तातूंतल्यान हो फुडार चलत गेलो। आमकां आमच्या इतिहासाची जर अभ्यास ना करताय त्या इतिहासाची जाण दवरून वर्तमान काळांत आमकां कितें करपाक जाय आनी उज्वल भविश्याची मुहूर्तमेढ घालपाक जाय हाचो ताळमेळ उरचो ना। पूण इतिहास अत्यंत गरजेचो आसा। आमचे वंशज कोण आसात, आमी खंयच्यान उपजले आनी आमकां सुटका